वेर्नाचे एके लेडी कॉन्स्टेबलाचे मरणाचे केशीत PSIचे नाव येता। ते लेडी कॉन्स्टेबल रावपी अंजुनचे। वेर्नाचोच एकलो PSI आर्सेलाच्या मरणाक जबाबदार म्हणून आर्सेलाच्या फामिलीन दावो केला। वेर्ना पुलीस स्टेशनान कामाक आसलेलो एक पुलीस सब इन्स्पेक्टराची वायट नजर तेजेर आसलेली। तेणी तेका फोटींग आश्वासनां दिली तेज्या वांगडा लग्न जातलो म्हणून आनी तेका फिजिकली मेंटली सेक्शुअली एक्सप्लॉयट केले। तेजे इनोसन्साचे तेणी वायट फायदो घेतलो तेणी तेजो फोटींग आश्वासनां दिली तेका। दुसरे म्हणजे थोडे लोक आसा ही केस दामूंक सोदता कित्याक लागून ते आमकां खबर ना पूण दामूंक सोदता। आमकां जर आमकां न्याय गावलो आमचो मागणी आहा मुख्यमंत्र्याशीन आमकां कांय फरक भेदभाव करिनासतना आमकां न्याय दिवचो। जीव दिवचे पयलीं आर्सेला त्या PSI बरोबर आशिल्ले। उपरांत बरोच वेळ तांचे खंय फोनार चॅटिंग चलतालें। 28 आनी 29 तेज्याच वांगडा आसले टील मॉर्निंग धरया ते आनी 30 घरा येयला तेन्नाच्यान ते घरा येवनूच वॉमिटींग करपाक स्टार्ट केला। खान च्या पिवन बीन अशें न्हिदले तेन्ना मागीर तेका वॉमिटींग जाली। कांय सांगू ना पुलीस म्हणटा ही सुसायड केस। आमकां सुसायड केस न्हू जाल्यार कित्याक लागून केली कोणा खातीर केली आनी हेजें कितें आहा। 28 आनी 29 मॉर्निंग तो तेज्या वांगडा आसलेलो। तेजे कॉल कंटिन्युअसली तो फोनार तेज्या वांगडा चॅट करतालो मॅसेजींग कंटिन्युअस तेजी आसलेली मॅसेजींग फोनार चॅट करतालो वॉट्सॅपाचेर चॅटिंग आसलेलो। तेजे आमी मोबायल म्हाज्या भयणीच्या हर्षलाचे मोबायल आमी व्हरून केसी कडेन दिला पुलिसांच्या हातीन दिला। तेंच्यान तर जाता तितके बेगीन ओपन करचो आनी एंडाक सगळे चॅट्स आसता जेन्ना ते हॉस्पिटलान बसून आसले तेन्ना पासून तेजी चॅटिंग चालू आसलेली। त्या PSIची चौकशी जाल्या ताचो फोनूय तपासून जालो पूण ह्या प्रकरणा कडेन संबंधीत असे ठोस पुरावे कांयच मेळिल्ले ना। आर्सेलाचो आयफोन लॉक जाला। तो अनलॉक करूंक फॉरेन्सिक लॅबाक धाडटले। तो अनलॉक जाल्यारूच तातूंतल्यान कितें मेळटा काय म्हूण पळयतले म्हणून क्रायम ब्रांचीचो एकलो ऑफिसर प्रुडंटाक सांगता। क्रायम ब्रांचीन आयफोन अनलॉक करूंक फॉरेन्सिक लॅबाक धाडपाची तयारी केल्या खरी पूण आयफोन अनलॉक करप सोंपें न्ही। फॉरेन्सिक लॅबाक आयफोन अनलॉक करूंक जमना जाल्ल्यो कितल्योश्योच मोठ्यो केसी आसात। आयफोन तयार करपी कंपनीच तो अनलॉक करूंक शकता। तो मेरेन केस हुमकळपाची शक्यताय चड। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।